रोटरी क्लब ऑफ बिचोलीम इन असोसिएशन विथ प्रुडंट रोटातून 2018 ही सर्त घडोवन हाडटा। 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर आणि 3 किलोमीटर अशा कॅटेगरीन ही सर्त जातली। दिवचलेन जावपी अशा तरेची ही पहिलीच सर्त आसा। 2 डिसेंबराक फांतोडेर 5 वरांचेर ह्या सर्तीक सुरवात जातली। ह्या सर्तीक बरो प्रतिसाद दिवचो अशें अध्यक्ष हर्षल पवार हांणी मागला। ही सर्त उपरांत तुमकां प्रुडंटाचेरूय पळोवपाक मेळटली। बेसिकली रोटाथॉन हो इव्हेंट न्ही 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर आणि 3 किलोमीटर ह्या डिस्टन्साक आसतलो। सकाळी 5:30 स्टार्ट जातलो हो इव्हेंट। संक सुमार 10 किलोमीटरचे फ्लॅग ऑफ जातले। सवा संक सुमार 5 किलोमीटरचे फ्लॅग ऑफ जातले आणि 5:30 सुमार 3 किलोमीटरचे फ्लॅग ऑफ जातले। ओके, सो बेसिकली हो इव्हेंट घडोवन हाडपाचें कारण म्हणजे आमची जी आतांचे धकाधकीचें जीवन जें आसा ते जिवनांतल्यान आमच्या हेल्था खातीर थोडोसो टायम दिवचो। सो एक बूस्ट लागता, पळय पावर स्टार्ट लागता, त्या खातीर हो इव्हेंट आमी संकल्पना ही आमची अंमलात हाडली। ओके, सो बेसिकली हो इव्हेंट हो आसतलो जो ओपन फॉर ऑल कॅटेगरी। ही एक महिला जी फर्स्ट येता पळय तिका आमी एक प्रायज दवरला। सो प्रत्येक कॅटेगरीन असे 4 प्रायजीस दवरला। हाच्या भायर म्हणजे जितली पार्टिसिपंट्स आसा जेणे रजिस्ट्रेशन केला तांकां सगळ्यांक आनी जी धांवला तांकां सगळ्यांक एक सर्टिफिकेट आणि मेडल मेळटले रोटरी क्लब ऑफ बिचोली तर्फे।